उजवाडाचो उजवाड तूं गरिबांचो आस्कारी दीर आदार तूं खरेचपणी आमचो आमदार मंत्री उदरगतीची जोर तूं. This is the journey of Marvin Godino, who completes 60 years today. A leader par excellence who has constantly worked hard for the upliftment of the society. Marvin, a youthful leader, a leader at home, a leader for his thousands of followers. Now, whenever we used to go for any social events, सदांच म्हाका प्रश्न विचारताले, अरे कोण व्हडलो, तुमी व्हडले काय मोविन व्हडले? आतां सगल्यांक खबर आसा की मोविन इज द एल्डस्ट ऑफ द 5 siblings. आनी विचारप तें कित्याक? यू नो वाय? Because of his youthful exuberance, his youthful demeanor, and that is why I feel that so many youth get attracted to him. Marvin was a born leader. Right from his childhood days, school, be it school captain or in the college as the general secretary or as a student leader, he always believed to lead. And I firmly believe that Marvin was born to lead. And today we can see from the mass following that he has got that he was always born to lead. As a child, I remember Marvin used to be very shy and very reserved. But slowly you could see that he was blossoming into a leader. Right, you could see it right from school days, right in the home where he would like to be a leader and command everybody, and also right up to his college days. And today you can see that he has blossomed into a leader of the masses. Marvin never felt shy of calling a spade a spade. And because of this trait of his, which is very strong, he is misunderstood very often. Like there is no diplomacy as such, he is fiercely blunt. But when you look at the positive side of it, at least the people know where you stand as far as Marvin is concerned. He is very transparent, there is no hidden agenda. So to that extent, I would at least think it's a positive trait. Especially going by today's politics, the way it's heading. Today, Marvin is my son, who is becoming 60 years old. He was an example for my 4 children. They are 5. Good example for them, because he was not mischievous or anything. But he always used to like poor people, to help them, and he wanted to be in social life. First beginning I was very used to tell him many times, don't enter in politics, it is not for us, don't go. But he is a person who will never listen. What is in his mind he would do. So finally we supported him and he became a politician. So that time only he started doing his business in Zuari, manufacturing those sacks and all. So I used to tell, politics you require a lot of money, from where you are going to get. So finally he managed to get in politics. He became very successful, which I am very fond, and helped many people from Goa. He is very good in heart. He will never say no to anyone. If anyone goes to him, he won't see that he doesn't have 5 rupees in his pocket. He will give that person first.
He has been involved in lot of activities during his youthful days. He has addressed various conventions. He has spoken hours and hours together on on lot of issues which affected not just India but all over the world. He was acclaimed by everybody, top leaders at that time during his youthful days when he was the youth leader. There was no doubt in anybody's mind that he was born to be a leader. Wherever he went, students rallied, people rallied behind him. He had that natural charisma to take people with him. And after his term as General Secretary, he contested as University representative. There again, he had support from the whole college. Girls, boys, everyone alike. एक युवा चळवळ म्हणूं येता जावं किंवा विद्यार्थी चळवळ त्या काळान गोंया भितर पातळ्ळी जी 1979 सावन 1985 मेरेन बऱ्यापैकी तिकून उरली. 1 जानेवारीच्यान ही चळवळ सुरू जाल्ली पणजे भितर जी पळयता पळयता अख्खे गोंयभर पेटली आनी तातूंतल्यान गोंयचे खूब नवे नेतृत्व तयार जाल्लें, युवा नेतृत्व तयार जाल्लें. त्या टायमार 50% बस कन्सेशन 13 दिसूच चल्लें, पण हे 50% बस कन्सेशनान गोंयांक खूब लिडर्स दिले. Without having tea, water, anything, in the hot sun as young kids, we used to go and stand in Panjim bus stand and walk together in the mass and make a lot of noise, and we had that youth with us, with that youth power, raw power, and we ensured that we got this concession. But he was our leader. Who had thought of this, the future of the children? He brought all the organization together under one banner as All Goa Students Union and fought for this during the regime of Sashikala Kakodkar as the Chief Minister. मोहीन गुदीन आणि माझे संबंध खूप वर्षा पयलींचे, जेन्ना तो यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट आणि हांवूय यूथ काँग्रेसीन आसलेलो. आमी मेन आनी तो एज अध्यक्ष जाल्या वयल्यान तो भरपूर लोकां खातीर झगडटालो आणि हे आमी दोगूय जाणां म्हणटा ते ग्रासरूट लेवलांतल्यान आयिल्ले मनीस. आणि मोहिनाचें काम हे अशें आसलेलें की तो एक पाटी तेजे हे धरले खंयचे प्रश्न धरलो आल्या तो सुटी पर्यंत त्या प्रश्ना फाटल्यान आसतालो. आय एम अ यूथ काँग्रेस प्रॉडक्ट, आय एम अ यूथ प्रॉडक्ट, आय एम अ स्टुडंट प्रॉडक्ट. सगळ्यांक खबर आसा म्हाजे कलीग तेन्ना कोण कोण आशिल्ले तेंकां. हांव सदां झगडीं करूनच वयर सरलेलो मनीस. I remember it was Indira Gandhi when he was the president of the youth union of the All Goa Students Union. When she requested him, he said, "No, I don't want to come now, but when I complete my studies, yes, definitely I'll give a thought to it." And then he joined the Congress. माझे फर्स्ट इलेक्शन जावपाचें 1984 म्हाका काँग्रेस टिकेट दिताले. हांव स्टेट यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट आसलो. पॉलिसी अशी आसा की स्टेट प्रेसिडेंट ऑटोमॅटीक टिकेट मेळटा. हांवें सांगलें ना, हांव संघटना काम करता, आय वील वर्क फॉर द काँग्रेस पार्टी आनी मागीर हांव फुडलें इलेक्शन लडटलो. म्हाका भरपूर फायरींग पडली तेन्ना बाब राजीव गांधीची, बाब ऑस्कर फेर्नांडीसाची, की बाकीचे टिकेट मागता आनी तूं फाटीं सरता. हांवें सांगलें ना, हांव हिंगा MLA जावपा आनी मंत्री जावपा येवना. म्हाका संघटनेक काम करपा जाय. जेन्ना हांव भितर सरतलो आनी 2-3 जाणां तरी घेवन येतलो. म्हाका कापस्ताद आसा आनी ती कापस्ताद हांवें दाखयली आनी दुसरे MLA म्हाजे बरोबर इलेक्ट जावन आयले. He was the complete right hand man of Rajiv Gandhi at a very early age. When he got his first ticket, in fact, it was, it happened so naturally. Nothing unnatural about it. Having joined the Congress, he was one of the powerful leader because of whom Goa today again has got Konkani as the official language, because Rajiv Gandhi was very close to him. गोंयान आनी एक व्हडली चळवळ आफ्टर विद्यार्थी चळवळी फाटोफाट एक व्हडली चळवळ निर्माण जाल्ली म्हणजे कोंकणीची राजभाशेची चळवळ, जातून कोंकणी प्रजेचो आवाज ही एक संस्था, ही एक चळवळ निर्माण केली, जाचो लिडर आशिल्लो भौमानेस्त पुंडलीक बाब नायक, कोंकणी बरोवपी. सो त्या चळवळीन आमचोय वांटो आशिल्लो. तातूंत मोविनान बऱ्यापैकी रोल खेळ्ळो त्या कोंकणी प्रजेचो आवाजाच्या चळवळीन. आनी कोंकणीक राजभास करपा खातीर जें जें कितें करपाक जाय आशिल्लें
रस्त्याचेर चळवळीतर्फे आणि पॉलिटिकली पासून थंय थंय मोविनान आपली योग्य भूमिका निभायल्ली म्हाका याद आसा. जावं दिल्ली वचून आपल्या लिडरशिपी कडेन तो युवक काँग्रेसीन आशिल्ल्यान राजीव गांधी कडेन ताजे बऱ्यापैकी संबंध आशिल्ले आनी राजीव गांधी आनी बाकीच्यांक पटोवन दिवपाचें काम ताणें म्हणजे युवकांक कितें जाय, गोंयच्या युवकांक कोंकणी राजभास जाल्ली जाय हें दिल्लीच्या नेतृत्वाचेर ठामपणे पटोवन दिवपाचें काम मोविनान बऱ्यापैकी केल्लें म्हाका याद आसा. आमची आवय भास एकूच जावपा जाय. आमी जाय तितले एनकरेजमेंट दिया मराठी आनी हांव कोंकणी वादान रावतलो. आनी म्हाका याद आसा इन 14 नोव्हेंबर 1986 कितें एक व्हडली रॅली जाल्ली, 1 लाख लोक आशिल्ले आझाद मैदानाचेर. कोणूय काँग्रेस लिडर एकटोय फुडें सरना आनी म्हाका वॉर्निंग दिली सगल्यांनी, तूं ते रॅली वच आनी पळय कोंकणी पोरजेचो आवाज. बाब पुंडलीक नायक आशिल्ले. हांव गेलो ओपनली प्लॅटफॉर्मार, इतले लोकां पळोवन आनी हांव गेलो म्हूण एक एकटो करून एक वरान सगळे येवपा लागले आनी एपियर जाले प्लॅटफॉर्माचेर. During the Congress regime, Mervyn Goodino went on to become the Power Minister and spearheaded a lot of developmental works. Also, as Industries Minister, his achievements are worth mentioning. Mervyn Goodino shaped one of the most important industrial hub that employs thousands of Goans, the Verna Industrial Estate. बाब मॉविन गुदिनो हांकां हांव खूब तेंप जालो वळखता. जवळ जवळ आमचो 25 वर्सांचो संबंद आसा. म्हजेच कडेन न्हय पूण म्हज्या बापाय कडेन आज्याय कडेन संबंद आशिल्लो. पॉलिटिक्सान आशिल्ल्या कारणान ताजो संबंद मागीर जास्त आयलो म्हणटा तो आमचो इंडस्ट्रीज मिनिस्टराक लागून. इंडस्ट्री पोर्टफोलियो हो ताज्या हातान आशिल्लो आनी तेन्ना हांव नित्तोच धंद्यान भितर सरिल्लो. तेन्नाची म्हाका याद जाता मॉविनाची जी एनर्जी आशिल्ली आनी जी पॉझिटीव एटिट्यूड आशिल्ली इंडस्ट्री विशयी. आमी तेन्ना कांय ब्लू प्रिंट तयार करताले इंडस्ट्रीक लागून. एक विजन डॉक्युमेंट म्हण थ्रू CII किंवा चेंबर ऑफ कॉमर्स. हातूंत तांणी जो रोल प्ले केल्लो तेन्ना तो एक अत्यंत सपोर्टीव रोल आशिल्लो. म्हणजे कितलेशेच लोक आसता जे मंत्री आसता ते गव्हर्मेंटाची बाजू पळयता आनी इंडस्ट्रीची बाजू पळयता. पूण हो एक असो दिसतालो आमकां की थंय बिझनेसमॅनूच एक बसला आनी जी आमकां सपोर्ट जाय आशिल्लो तो मॉविन बाबान आमकां सदांच दिल्लो आसा. गोंयचे राजकारणा बद्दल उलोवपाक गेले जाल्यार म्हाका एकूच सांगचें दिसता, जेन्ना आफ्टर इंडिपेंडन्स इलेक्शन जाल्ले, जेन्ना हांगा एक दुसरें सरकार येयल्लें तेन्ना एक नेरून म्हटलेलें की गोवा के लोक अजीब है, खरेंच लोक अजीब है. हांव एक सांगूंक सोदता, एक जर पॉलिटिकल हांव जेन्ना सिनारियो पळयता, पार्टीची वोट बँक ही आसतात प्रत्येक मतदारसंघात. काँग्रेस जावं BJP जावं आनी खंयची पार्टी जावं इतर पार्टी जावं तेंची एक वोट बँक म्हणून आसता, पयलीं कितें वयता वोट बँक आसता म्हणून. पूण एज मतदार जो आसता तो बारीक गोंय आमचे ल्हानशें आमचें गोंय माणकुल्या गोंयान लोक मतदार जो आसा तो आमदाराक खूब लागींच्यान पळयता, ताका पर्सनल पळयता, तो ताचो कॅरेक्टर कसो, तो काम कितें करता, तो काम कशा पद्दतीन करता. मोवीन म्हटल्यार कुठ्ठाळीन पळय आसलो तेन्ना आमी आयकोन जाणा आसले कितें तर तो कितें कसलें काम कितें हातीन घेतलेलें तें पूर्ण करून दाखयतालो आनी आमकां अशें कोणा कडल्यान आयकोन येयलें. ताका लागून ताका आमी दाबोलीन हें करपा लागून आमी खूब प्रयत्न केले, म्हणजे तूं दाबोलीन येवचो म्हणून. आनी सर मोवीन सर जेन्ना दाबोलीन काँग्रेस टिकेटी रावलो पळय तेन्ना आमी बरोच ताका सपोर्ट केलो आनी आमकां बरी गॅरंटी आसली की तो कितें तरी आमचे हांगेले बरें कितें करतलो आनी ताका लागून आमी सगळ्यांनी सपोर्ट केलो. आनी खरोखरच तेणी दाबोलीन येवन तो काँग्रेस जिखून येयलो. He had been in Congress for the last so many years, getting elected every year, during every election. There was something he felt that it was missing, and that is the required recognition was not given. चे पयलीं जायते मिनिस्टर येयले, व्हडले व्हडले मिनिस्टर येयले, रेव्हेन्यू मिनिस्टर जाले, पूण उलयताले पूण काम कांय करून दाखयनासले. पूण आज तेणी जें कितें उलयलें तें करून दाखयलें. काँग्रेस लिडर हो आमचे वडील म्हूण मानता, हायकमांड म्हूण मानता, सोनिया गांधी म्हूण नाका, बाब राहुल गांधी म्हूण नाका. दिल्ली वचोन तेंची बॅट घेवन तांकां सांगलें आय एम लॉस्ट टू द काँग्रेस. हें तुमी करता म्हूण सांगिल्लें, हें तुमी वायट म्हाजेर केलां, म्हाका सदां आश्वासनां मेळ्ळां आनी वयल्यान म्हाका तुमी अक्षरशः फटयला. आनी तेच लोक आनी तेच व्यक्ती तुमची काँग्रेस गोंयांत चलयता.
पाड घातला, आनीकूय पाड घालपाचें आसा, काँग्रेस नाच करपाचें आसा आनी तुमी कांय करना. सो हांव दुसरे कडेन वयता आनी हांव तुमकां सांगून वयता, म्हाका फाटल्यान कितें करपाची संवय ना. सो And it was the people's movement that forced Marvin to join BJP. As the Congress went down, he came to know that there is no future. So he had taken a step to come into BJP. That was a very good move. Initially people were thought, no, he has jumped from Congress to BJP, negative. But he knew that the future, the party which was doing really a good development, तांकां खबर आशिल्ली की फुडारा एक मोदी सारको लीडर आसा आनी he would take our nation and Goa to a different level. So today that move has, you have seen that it has become a very good move, that everybody wants to join BJP. BJP जॉईन जावपाक गेले कित्याक सगळे वाटेन BJP ह्या हाटली आनी काँग्रेसीन ताका खूब पयलीं पासून चडसो ह्या करूंक नासलो, कितें ताका बरो सपोर्ट दिवंक नासलो काँग्रेसीन. आनी तेन्ना तो येयलो BJPन येयलो. BJPन येवन त्यांनी हांगरले पळय BJPन येवन दाबोली मतदारसंघान पळय त्यांनी कितें उजवाड घातला न्हू, तो सगळ्या आख्ख्या आमच्या गोंयांक दिश्टी पडटा. The kind of development what he has undertaken in our constituency has set a role model. He's become like a role model. He set a benchmark for the entire state of Goa. तो येयल्ल्या खातीर दाबोली मतदारसंघात आमची प्रगती बरी जाल्ली आसा. कारण इतकी वर्सां आतां कोणेच गोंयान कांयच करूं ना कारण दाबोली मतदारसंघात मागीर गुदिनान आमचें बरें काम केल्लें आसा. खूब वर्सां तो तेजे कडेन बरें खातें नाशिल्लें पूण आयज ताका बरें पंचायतीचें खातें मेळ्ळेलें आसा आनी पंचायती जेन्ना खातें मेळ्ळे उपरांत लोकांची खुबशी सेवा करपाक ताका संदी मेळ्ळी. मेन स्वच्छ भारत म्हणटा तो स्वच्छ भारत म्हणजे कितें, तो तेणी गार्बेजीचो इश्यू आपल्या हातींत घेतला आनी ते गार्बेजीचे इश्यू हाती घेता आख्खे गोंयच्या पंचायताक तेणी चडाशे चड गार्बेज कलेक्ट करपाक फंड्स दिल्या. ही एक मोठी गजाल आसा आनी ते गार्बेजीचे विलेवाट लावपाचो प्रश्न तेच्याच लागून आयज आमच्या हातींत पावलेलो आसा आनी चडांत चड आमच्या पंचायतींक सगळ्या तेणी फंड दिल्ले आसा. अंडर हीज लिडरशीप ओनली आमची पंचायत एज अ चिकाली पंचायत गॉट बेस्ट अवॉर्ड फॉर द क्लीनेस्ट पंचायत. सो एंड go to see that आमचे पंचायत घर तुम्ही पळयतले इट्स लायक अल्ट्रा मॉडर्न एम्युनिटीज आहा तेतून लिफ्ट आसा 500 लोकां लागून एक हॉल आसा कम्युनिटी हॉल आसा देन एम्पल पार्किंग स्पेस आहा. सो एज अ पंचायत मिनिस्टर ही हॅज परफॉर्म्ड रियली वेल. जेन्ना माविन गुदिनो सर आमचो मिनिस्ट्री एनिमल हजबंड्री मिनिस्टर जालो तेन्ना आमकां तेंच्यांनी प्रॉमीस केले की हे दूधग्राम करतलो म्हणून. सो आतां ती खटपट सद्या चालू आसा आनी त्या दूधग्राम जाल्या नंतर आमकां भरपूर फायदो जातलो. ह्या फार्मरांक खुबशे बेनिफिट्स मेळटले, तितून मेडिसिन्स ग्रीन फॉडर कितें तरी हे आमकां एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मेळटल्यो. कितलींशीं वर्सां स्वतंत्र जालो तरी कॉमन कॅडर गोंयांत येयनाशिल्ले पूण आयज तेणी ह्या बऱ्या लिडराच्या हाती खाली आमचो आदलो पर्रेकर बाब आनी आतांचो बरो गडगंत लिडर बाब डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या मार्गदर्शनान ते कॉमन कॅडर करून घेतले. हांव ताका शाबासकी दिता. पयलीं आमकां डिस्पेन्सरी नासली, फूल बिचोली तालुकाक एकूच डिस्पेन्सरी आसली. आतां त्या खातीर आमकां पयस पडटाले भरपूर की आमचे शाळांतले कोण फार्मर आसा पळय तांकां पयस पडटाले. मेडिसीन केन्ना ट्रिटमेंट आसलो कितें आसलो जाल्यार कितें फॉर्मेलिटीज आसल्यो जाल्यार बिचोले वयचे पडटाले. आमी ती आमची मागणी तेजे कडेन दवरून तेणें आमकां भरपूर हे करून आमकां रोखडे बेगोबेग आमची डिस्पेन्सरी चालू केली आनी आमकां आतां साळगांव आनी न्यू डिस्पेन्सरी जाल्ली आसा. त्या खातीर आमच्या फार्मर्सांकूय आतां खूब बेनिफिट्स मेळटा, मेडिसीन मेळटा अवेलेबल, सगळे जायत्यो हे मेळटा. आमच्या न्यू वाड्यार उणीच 500 सुमार घरां आसा हावजिंगाची. जेन्ना पयरूच ताका पोर्टफोलियो जेन्ना हावजिंग दिलो ती इमिडिएटली एक हावजिंग बोर्डाची एक मिटींग आपयली आमच्या न्यू वाड्याचेर आनी खरेंच म्हाका ती तोखणाय करपाची आसता की इतलींशीं वर्सां कोणेंच हावजिंग बोर्डाचो प्रश्न ह्यो
घेवनासलो, फकत इलेक्शना टायमाचेर तांकां वोटिंगे खातीर यूज करताले. येणाऱ्या दिसान हावजींग बोर्डाचें चित्र डेफिनेटली बदलतलें आनी तेंचें घर जें तें स्वता नांवार जातलें हे म्हाका हेचो विश्वास आसा. दाबोलीच्या महिलांनी कितें तरी करून दाखोवपाक जाय आणि हे स्वप्न त्याचे पुराय करपाक आमच्या दाबोलीच्या महिलांनी ताका खूब साथ दिली आणि आमच्या या आमदाराच्या संगातीन आमी पेपर बॅग इंडस्ट्री स्टार्ट केली. ह्या पेपर बॅग इंडस्ट्री लागून महिला पेपर बॅग इंडस्ट्री जी फक्त महिला चलयता, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड सगळे महिला चलयता, मार्केटिंग एवरीथिंग इज डन बाय महिलाज ओनली. दिस इज अ गुड अपॉर्च्युनिटी गिवन बाय आवर MLA टू आवर लेडीज वीच नेवर हॅपन. अख्ख्या गोंयांत तुम्ही पळयत जाल्यार खंयच अशें जावंक ना. सो एक एम्प्लॉयमेंट करपाची ही जी संद आमच्या आमदारान दिलेली आसा तेका लागून आमची जी बायलां आसात जी घरात, आणि ही जी बायलां आसात ही घरान बसपी बायलां, जी काम करता, जी सर्विसीक वयता असली बायलां न्हू, जी घरान बसता असल्या बायलांक ताणें भायर काडून तेंचे कशी तेंची इंडिपेंडंट जातले ते स्वताची अनावळ कशी करताले हेच आमी पळयत रावलेले आसात आणि तांकां जायते हेल्प केलेले आसात. आता ही जी पेपर बॅग इंडस्ट्री आमी जेन्ना स्टार्ट केली तेन्ना आमकां स्टार्टिंगाक जायते आमकां प्रॉब्लेम्स येयला, पूण आमच्या आमदारान सतत आमकां पाठिंबो दिलो, सतत आमकां तेको दिलो आणि तेका लागून आयज आमची जी पेपर बॅग इंडस्ट्री आसा ती फक्त आमच्या मतदारसंघा पुरतीच न्हय तर आमच्या अख्ख्या तालुक्यान अख्ख्या गोंयान आमचे पेपर्स वयता. थोडे कडेन आउट ऑफ गोवा सुद्धा आमचे आता पेपर वचपाक लागलेले आसा. आमच्या आमदाराचे स्वप्न आसा की हे जे पेपर बॅग्स आसा ते भायरय वचपाचे, आउट ऑफ इंडिया ऑल्सो आमी एक्सपोर्ट करता. तेका लागून त्याचे फ्युचर्स प्लॅन आसा की महिलाक लागून तेणे आनीकय फुडारार फ्युचर्स प्लॅन केलेले आसा. हालींच आता तेणे नेक्स्ट फेजीन तो आमचे महिला भांडार म्हणून एक आता ओपन करतालो. ह्या महिला भांडारान जी महिलांक आमी कोर्सेस दिलेले आसात सेल्फ हेल्प ग्रुपा थ्रू, सो त्या बायलांनी थंय येवन आपले कला दाखवून आपले जे कितें उत्पादन आसात ते थंय येवन उत्पादन करपाचे. त्याच प्रमाणे तांकां हे जे तेंच्यांनी उत्पन्न केलेले आसात ते उत्पन्न प्रोडक्ट्स जे आसात ते सेल करपाकय ताणें शॉपय दिवपाचे ताणें थारायले आसात. 2007 आमी जे माविन सराच्या हातूनच आशिल्ले आमी, आणि आमकां सांगपाचें म्हटल्यार आमकां हालीं तेणेन आमकां जे कुकींग क्लास दिला आणि त्या कुकिंगासून जी बायलां घरान बसतालीं आणि तेंची कितेंच एक्टिविटीज नाशिल्ली आणि रांदतालीं सगळीं अशी ना, जे प्रोफेशनल जे कितें करपा आशिल्ले ते आमकां माविन सराच्या हातीसून. आणि आमची अनिता मॅडम ही आमची सरात आमची बायलां फाटल्यान ढाल कशी उबी रावता आणि सर आमकां इतलो हेल्प करता की बायलां केन्नाच घरान बसपाची न्हू. आणि तशेंच सरान आमकां बिजनेस करपाक बी आमकां फुडें काडपाचें अशें तेजी हेतू आसा आणि सरान आमकां सगळो सपोर्ट दिता. म्हटल्यार तशेंच आमचो एन्युअल फंक्शन आसता तेन्ना आमी स्पोर्ट्सान जे 20-30 वर्सांची पयलीं आमी स्कुलान आशिल्लीं ते आतां आमी परत आमकां अशें दिसता जो स्पोर्ट्स आमकां सरान आमच्या साठी जे केला तो आमचे परत आमचे बचपन परत आमकां मेळोवन दिलें अशें दिसता. आणि आमी जे डान्स करनाशिल्लीं जे पार्टिसिपेट करनाशिल्लीं ते सगळे आमकां सराक लागून जे आमी बायलां हावस वायफ जी घरान बसून आमी जे कितें करतालीं आनी घरान बसून आमी सदांच घरांत चूल आनी मूल हेच खबर आशिल्लें, आज आमी सगळीं भायर सरला ती फक्त माविन सराच्या हेतून. आमचो हे महिला मंडळ सरानूच सराच्याच हेजेर आमी रजिस्टर्ड केल्लो आसा. 10-11 वर्सां जालीं आमकां ह्या महिला मंडळ चलयता. हेजे पयलीं आमकां कांयच खबर नाशिल्लें. सराचो पाठिंबो मेळिल्ल्यान आमी सगळ्या कामान म्हणजे अशें कितें करपाचें कितें ना हेजे वयल्यान आमकां फुडें सरलीं आनी हाजेर फुगड्यांक वचपाक लागलीं आनी हाजेर आमकां खूब बक्षिसांय मेळ्ळीं आनी आमकां सराचो पाठिंबाय बीन आसा. आता नवी म्हणटा ती ताजी जो रोल आसा तो एक अत्यंत म्हत्वाचो रोल आसा. तो म्हणटा तो इज इन द GST कावन्सील ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. थंय हांवें तांची भाशा पळयल्या, थंय हांवें तांचो डिबेट आयकला. सदांच गोंयच्या कल्याणाक किंवा गोंयच्या प्रगतीक लागून कशें ताणें धोरण घेतलां हें खरेंच तोखणाय करपा सारकें आसा. जावं तें टुरिजमाक लावन किंवा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीक जावं किंवा गोंयच्या इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या कंपनीक जावं किंवा मायनींग इंडस्ट्रीक जावं. जरी मायनींग इंडस्ट्री आज बंद आसली थंय GST इम्पॅक्ट जेन्ना चालू जातली तो कसो गोंयाक फायदो जावचो हाजेर तांचें सदांच लक्ष आसता. आनी ते इतले थंय फायनान्स मिनिस्टर आसता, इतले मंत्री आसता, तातूंत ते आपलो आवाज काडून उलयता गोंयच्या
ही खरीच म्हाका दिसता कित्याक गोंय आमचें सामकें ल्हान राज्य, तें व्हडलीं राज्यां आसता, पूण मॉविन मेक्स हिज प्रेझन्स फेल्ट. म्हणून म्हाका दिसता दीज आर सम ऑफ द अचिवमेंट्स दॅट हॅव रियली थ्रोन गोवा इन पॉझिटिव्ह लायट. गोवा बींग अ टुरिस्टीक स्टेट, म्हणजे फाटले फावटी तो 28% आनी 18% ह्या विशयाचेर एक्चुली GSTच्या मिटिंगेक पयलीं पासून आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर बाब माविन गुदिनो हे वयता, अजुनूय तेच वयता, जे GST खातीर लास्ट 2 वर्सां जाली ते रिप्रेझेंट करता. फाटल्या फावटीच्या फायनान्स मिनिस्टराच्या बरोबर तांच्यांनी हो म्हणजे तांच्यांनी टुरिजम इंडस्ट्रीक तो फायदो जावपाक जाय म्हणून तांच्यांनी 28 वयल्यान 18 हाडपाक 28 वयल्यान 18 ऑलरेडी हाडला. He has also played a very important role in enforcing and implementing the GST, and that I would personally say, being from the hospitality industry, has really helped us a lot. He is so focused. He knows what he was, where he wants to go, where he wants to take the constituency, where he wants to take the country. See, today he is on the national news. He is a national level leader today. In fact, that gives me the jitters. I feel that he'll be plucked and taken to the center, because he has the vision for the country. And what better time, he's aligning himself today, the broader vision for the nation, which the vision our beloved Modi ji has. Future of the constituency of Daboli and the vision what he has and the plan what he has is fantastic. I would like to start off by saying happy birthday to my dad. For those of you who know Dad, you will know that he puts the needs of his people first. He's so hardworking and dedicated that he is always working, even from home. He loves his Goa. I would like to thank each and every one of his supporters that stand by him, because it is each one of you that gives him his strength. So happy birthday to the superhero of the people of Goa. And I wish you all the best in all your endeavors and a long life with good health. God bless. Usually 16 or 60 makes a huge difference. But for some evergreen heroes like Mavin Gudino, age is just a number. We wish this son of soil a great life ahead, and may you fulfill all the aspirations and ambitions of your constituents and every Goan.